बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या रस्त्यार कोयराच्यो राशी पडल्यात। ह्या कोयराचो बरोच घाणवास मारता। ह्या कोयराक लागून जळारांची पैदास जाल्या। लागींच आशिल्ल्या हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतीक ह्या जळारापासून आनीक दुयेंसां जावपाची शक्यताय आसा। सरकारान जाता तितले बेगीन हो कोयर काडून लोकांक घाणावासांतल्यान मुक्ती दिवची अशी मागणी गोवा सुराज पक्षान केल्या। आरटीएक्स गोवा खातीर बांबोळच्यान संजय मुनोली। हे सोबना मेडिकल कॉलेज रस्त्यार आनी हांगा आयिल्लो लोक ते फिल्म काडटालो आयिल्लो लोक पोटल्यो उडयता चल्लो आनी सुणी आनी माजरां वॉट एवर इट इज। सो हें नितळ जावंक जाय। आतां स्वच्छ भारत आमच्या देशाक प्रायम मिनिस्टरान स्कीम काडिल्ली आहा, ट्रक दितात आनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घाला सॉल्व जातले प्रॉब्लेम। पूण हें आतां आमचे सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट घाला ते आयज सांगतात पेपराचेर आमकां 50 दिसांक फकत 2500 टन गार्बेज आयला। ताचो कोटा इज मच बिगर। खंय हा गार्बेज? रस्त्याचेर आहा। कोण कलेक्ट करतले? पंचायतीन करूंक जाय। पंचायतीक डायरेक्टीव पडोवंक जाय ही गार्बेज बाबा बॅगांनी भर आनी वॅनान घाल आनी व्हरोन दी म्हूण सालिगांव। ही गार्बेज हांगा कितें करता? म्हणून ते पयशे घेतात आनी पयशे मोडटात पळय गार्बेजीक सालिगांवचे कुरोटांनी, ते कित्या पासून? हें कित्याक रावलां हांगा? The garbage which we cannot see, smelling, and I don't know how these patients who have been admitted in the close by this ward, which is the new building, I don't know how these patients are taking this smell, and during the night time how they are sleeping, whether the mosquitoes are biting for them, whether this smell is coming for them. आमचे सरपंच जे आसा ते very negligent सरपंच, I can say this.